बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मरून जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, आयच्या ह्या आधुनीक संवसारांत मनीस कोऱ्या मोगाक आशेता. होच मोग आयज मनीस पयशांनी, गिरेस्कायेन, फोटिंगपण करून दुसऱ्यांक आशा दाखोवन आनी हेर असल्या जायत्या संवसारी वाटेन अणभवूंक प्रयत्न करता. देवान हें मोगाचें देणें आमकां फुंक्या दिलां आनी तेंच तो आमकां आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान एकामेकाक फुंक्या दिवंक उलो मारता. खरो मोग देवा आनी पेल्या सवें अणभवूंक मेळटा आनी आमचो मोग दुसऱ्यांनी केलो जाय तसोच आमी दुसऱ्यांचो करूंक देवाची येवजण जावन आसा. आयज आमी सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी खरो मोग कितें तो वळखून देवा आनी पेल्या दाय तो जिवंक आमकां बापाची कृपा हे मिसाचे भेटेंतल्यान मागून घेवया. भयणी भावांनो, देवाचें उतर आयज आमकां सगळ्यांहून व्हडलो उपदेश कोण तो शिकयता. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. आनी आज जेन्ना आमचे गोंयांत आमी तरणाट्यांचो दीस पाळटाव, डायसिजन यूथ डे, किरीत भाशेन मागुया आमकां आनी भोव करून आमच्या आधुनीक तरणाट्यांक मोगाचें देणें पयली सुवातेर आपले सेवेंतल्यान, दुसऱ्यांच्या हुस्क्यांतल्यान आनी आपलेच सवे आशिल्ले देवाक तांणी मोगा जिवितांतल्यान हाजीर करूं आनी देणें आमकां सगल्यांक हे मिसा भेटींतल्यान फावो जावंक बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक तयार जावया. हांव पातकी सोडपवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सदभाग घेवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवजांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोडपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. So
प्रार्थुया. आमची केरीत मागणी आनी ते सवा हे जोमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. आज आपलो वाडदीस लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटल्या पासत मागुया. मरून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणांक सासणाची सवस्काय जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे बागिली खोल, तशेंच तरेतरेचे पिडेक लागून आपल्या घरांनी तशेंच हॉस्पिटलांनी कश्ट होतात तांचो उगडास करुया. तांकां पेकोवणी बरी भलायकी मागुया. आमच्या एकल्याच्या घरांत शांती सवस्काय समाधान आनी मोगा देणी दिसान दीस वाडूंक मागुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, आमचो बाबाक बरवूसो आनी मोग चोडूय आनी तुवें बासायलां तें जोडूंक आमकां फाव जावच्याक तूं फरमायता ताचो मोग आमचे काळजांनी पेटूय. हे आमी मागता आमचे सुमियात्रे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजोर चलयता सासणांच्या सासणांक. आमीन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगले, इस्रायलाच्या पुता दुवांक अशें सांग, तुवें पोरक्यांक त्रास दिवं न्हय वो तांचेर जुलूम चलोवं न्हय. कित्याक इजिप्ताच्या देसान तुमी पोरकीं आसल्यात. विधवेक आनी अनाथाक पिडापीड दिवं नाकात. तांकां तुमी पिडापीड दिशात जाल्यार आनी ती म्हाका उलो मारतीत जाल्यार हांव ताचे आयकल्या बगर रावचो ना. म्हजो राग पेटलोलो आनी हांव तुमकां तोरवारीन मारतलो. तुमच्योच बायल्यो विधवा जातल्यो आनी तुमची भुरगीं बाळां अनाथा जातलीं. म्हजे पर्जेंतल्या एकल्याक तुमचे मदल्या एका गोरिबाक तुवें दुडू उश्णें दिल्यार ताचेर लागीं कोलातोऱ्या भाशेन वागूं नाकात. ताचे कडचो व्याज घेवं नाकात. खात्री दिवंक दुसऱ्यांचेच आवरण घेताय जाल्यार दीस पडचे आदीं ते परतून दी. कित्याक ताचे कडेन पांगरूंक आनीक कांय ना. हाणें तो आपली कूड धांपता, नाजाल्यार तो कितें घालून न्हिदतलो. तो म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव ताचें आयकतलो, कित्याक हांव चड दयाल. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडूपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा, तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग कोत्ता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा, तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग कोत्ता. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग कोत्ता. तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें कडप, म्हजें कोट, म्हजो सोडवंडार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. सर्वेस्परा, तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग कोत्ता. तो म्हजें कडप, हांव ताका शेरोना येता. तो म्हजो ढाल, म्हजो बळिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. सर्वेस्परा, तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग कोत्ता. सर्वेस्पर म्हजें कडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवंडार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जोयत दिलां. आपणें विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताचे संस्थीक सदां सोडवता. जबाब.
सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ हांव तुजो मोग कोत्तां. भागीवन पावलून तेजालोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बोगोर बोळान पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी एकदम गोट निर्धारान तुमकां पावलें आनी तुमकां देख दिवंक तुमचें मोदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरी जाणत. तुमचे पाळयेन आमची आनी सोम्याची देख तुमी घेतली आनी देवाचें उतर सोबार कोश्टां दोगदां मोदें पवित्र आत्म्याचे कुशालकायेन तुमी अशें मानून घेतलें की मासेदोनियेंत आनी अकायेंत सगल्या भावार्थ्यांक तुमी एक नमुनो जालीं. होय, तुमचे कडसून सोम्याचें उतर गाजत गेलें आनी न्हयच मासेदोनियेंत आनी अकायेंत, कित्याक तुमी देवाचेर भावार्थ दवरलो म्हूण सगळे कडेन अशे भाशेन गमून आयलां की आमी उलोवची गरजूच ना. तुमी आमकां कसलो येवकार दिलो, कशी तुमी कुड्ड्या देवांक सांडून जिव्या आनी खोऱ्या देवाची चाकरी करून लागल्यांत ते विशीं तोच लोक उलयत आसा आनी ताणें मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला आनी फुडल्या क्रोधांतलीं आमकां निवारूंक स्वर्गार्थान येवचो आसा त्या जेजूची, ताच्या पुताची तुमी वाट पळोवन आसात म्हूण तोच लोक सांगता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. गायन गावुया C42 उतर म्हज्या देवाचे पयलो श्लोक, पान 46. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमया. सादुकीक जेजून ओगे केले म्हूण आयकून फारिसेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदळाक घालूंक तांचे भितरल्या एकल्यान विचारलें, गुरुजी, सुमूर्तीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून प्रतिपाल केलो, सगळे तुजे काळजान, सगळे तुज्या आत्म्यान, सगळे तुज्या मनान तुज्या दुनिया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगळ्याहून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण दुसरो आसा ताचे सारको तो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या दोन कायद्यांची सगळी सुमूर्त आनी प्रवादांची शिकवण दवरलेल्यो आसात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
भयणी भावांनो, फिडलर ऑन द रूफ एक अमेरिकेक ब्रॉडवे म्युजिकल खूब फांकी, ताचे मागीर फिल्म काडिल्लें. फिडलर ऑन द रूफ एका जुदेव फामिलीचे वयर हें फिल्म आसा. ही फामील रशियाक रावताली, रशिया गांवांत रावताली. तेवी आनी गोल्डा वो गोल्डी गोवानी बायल आनी तांची 5 भुरगीं. आवय आनी बापूय कोरियन ट्रेडिशनल जुदेव आनी भुरगीं 5 चेडवां वाडटा. तांचें व्हडलें चेडूं एका दोरज्याच्या मोगान पडटा, टेलर. आवय आनी बापायक शॉक जाता, कित्याक जुदेव चाली प्रमाणे सोयरीक करूंक जाय आसली. आनी मॅच मेकर सोदच्या आदीं तांकां गमता की आपलें व्हडलें चेडूं मोगान पडलेलें आसा एका दोरज्याच्या. तांकां खूब वायट दिसता. ट्रेडिशन सोयरीक करून काजार जावप, मॅच मेकर काडप, हें सगळें बदल्ले भाशेन तांकां दिसता. पूण ओगीच रावतात आनी व्हडल्या चेडवाक लग्न जावंक परवानगी दितात. दुसरें चेडूं हॉदेल नांवाचें पेरवीक म्हणलेल्या एका जुदेव भुरग्याच्या मोगान पडटा. पूण हो भुरगो बरो न्हय आसता, ताणें धर्म सोडलेलो आसता. ही वॉज नॉट प्रॅक्टिसींग हीज फेथ. आनीक एक शॉक कसो जाता तांकां. भुरगीं वाडटात, सोबीत भुरगीं, पूण एकूय जुदेवांचे चाली प्रमाणे चुलेवांचे रीत पाडूंक सोदिनात तसलें दिसता. तेवे बापूय ह्या भुरग्यांचो ह्या दुसऱ्या चेडवाक पेब्रिचाच्या लागीं लग्न जावंक रोजा दिवंक सोदता, पूण आवय ना. आवय कशीच होयकार दिना, कित्याक तो आपलो जुदेवांचो धर्म पाडिनासलो. तो बरो मनीस न्हय आसलो. तेन्ना एका दिसाक आपल्याच मनांत चिंतून आपल्या घराचो रिपेर करता आसतना हो बापूय आपले बायले लागीं म्हणटा, गोल्डी ओ गोल्डा, डू यू लव मी? तूं म्हजो मोग कोत्ताय? आनी गोल्डा म्हणटा, हांव तुजो मोग कोत्ता अशें विचारताय. इतलीं वर्सां जालीं हांव तुज्या सांगाताक आसा. जेवण केलां तुका, घर तुजें नितळ दवरलां, तुजे कपडे धुल्यात, तुजो सांबाळ केला, तरी आसतना तूं म्हजे लागीं विचारताय हांव तुजो मोग कोत्ता काय म्हूण. तेवे संतोशी जायना, आनीक एक पावट विचारता, गोल्डा डू यू लव मी? तेन्ना ती मातशें बेजार जाता आनी म्हणटा, तुजे सांगाताक हांव भोंवल्यां, तुजे बाराबर हांव उलयल्यां, तुजे बाराबर ह्या 5 भुरग्यांक हांवें वयर काडल्यात. हें सगळें कित्याक, जरी हांव तुजो मोग करिना जाल्यार? भयणी भावांनो, आज मोगा विशीं आमकां खबर मेळटा. एक फारिसेव जेजू लागीं विचारता, सगळ्यांहून व्हडलो पयलो कायदो कोण? जुदेवांचे रितीन पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा 613 टायम्स कायदे आसले जगांत. 613 लॉज आसले, जायते कायदे. देखून तो जुदेव विचारता, फारिसेव विचारता, सगळ्यांहून 613 लॉज जात, तांच्याहून सगळो पयलो कायदो कोण? उंचलो कायदो कोण? आनी जेजू ताका सांगता, आमी आयकलां शुभ वर्तमानांत, देवाचो मोग आनी तुजो कोत्ता तसो तुज्या पेल्याचो मोग.
आज बाबा म्हणून इल्लो हाचेर नियाळ करुया. There are 3 stages or 3 levels of love अशें सांगतात. 3 दर्जो आसात. पयलो लेवल, पयली दर्जो जावन आसा दी एसेन्स ऑफ लव. तेवे आनी गोल्डा ती सांगतात तांचे मदीं आशिल्लो हो मोग, दी एसेन्स ऑफ लव. कितें तें? म्युच्युअल ट्रस्ट, म्युच्युअल फिडेलिटी. एकामेकाक समजप, एकामेकाक ओळखून घेवप, एकामेकाचो मोग करप, एकामेकाक विस्वासी रावप. हो जावन आसा पयलो पावंडो मोगाचो, द फर्स्ट लेवल ऑफ लव. आनी गोल्डा आपल्या उतरांतल्यान एक्सप्रेस करता. कितें करता? आपणें म्हणटा घर सांबाळलें, हांवें तुका जेवण दिलें, हांवें तुका तुजे कपडे धुले, तुजे सांगाताक उलयलीं, बसलीं, भोंवलीं, घराबो सांगाताक सांबाळलो. म्युच्युअल ट्रस्ट एंड फिडेलिटी. But there is another level of love, second level of love. It is called logic of love. The first is the essence of love. The second is called the logic of love. आनी हें लॉजीक कितल्यान आसा? एक मोगी दुसऱ्याचो मोग करता तेन्ना तो दादोशी जायना आनी कितेंय ओगळें सुबेज करूंक सोदता. आपलो मोग आपल्या मोग्याक दाखोवंक आनी कितेंय ताका वो तिका मानतलें तसलें करूंक सोदता. दॅट इज द लॉजीक ऑफ लव. आपल्या मोग्याक आपल्याचें दान, गिफ्ट, कितें बरें आवडटा तें करप. द सेकंड लेवल इज द लॉजीक ऑफ लव. एंड द थर्ड लेवल ऑफ लव is called the folly of love. Folly of love म्हणजे madness of love. आमी जायते फावटी म्हणटा मोगान पिसो जाला, मोगान कुड्डो जाला. The third level of love is the folly of love. आनी the folly of love आमकां बाबू म्हणून दिश्टी पडटा देवांत. देवान आमचो इतलो मोग केला आनी करीत आसा, आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर दिला. That is the madness of love of God for us. He is so much in love with us. आमी कितली ओसोक जावं, कितली वायटो बी जावं, देवाचो मोग आमचे सगळें तितलोच बदलो ना. The madness or the folly of love. भाग्यून पावलो म्हणटा जेजूचो मोग आमचे सगळें दाखोळ करून फिलिपकारांक बरोवन म्हणटा देवाचे सैमाचो आसतना ताणें म्हणटा मनशाचो आकार घेतलो आनी मनशा भाशेन चाकूर जालो. ही एम्प्टीड हिमसेल्फ. द सन ऑफ गॉड बिकेम मॅन. फॉली ऑफ लव, ऑफ द लव ऑफ जीजस. आपल्याकूच रिकामो केलो, आमच्या भाशेन चाकरांचे सैम घेतले. भाग्यून पावलो म्हणटा कित्याक? आमच्या मोगा पासून. द फॉली ऑफ द क्रॉस. जेजूचो सोपून मोग आमचे सगळें, ताचे कुर्साचें मरण कित्या पासत तो मेलो. द मॅडनेस ऑफ लव. आमचो इतलो मोग करीत आसा, आमचे खातीर तो कुर्सार उमकोळटा. ताचो मोग मीतमेन नासलेलो आमचे सगळें. आमी अनुपकारी जालें जाल्यार पुरान, आमी ताचे सोशिली पयस गेले जाल्यार पुरान, ताचो मोग भाव भयणीनो आमचे खातीर उणो जायना. हो देवाचो मोग आमचे सगळें. जाल्यार असल्या मोगांत भाव भयणीनो आमी जियोंक आज आमकां एक एकल्याक आपोवणी आसा. एसेन्स ऑफ लव, द फर्स्ट लेवल ऑफ लव इज इजी, सोंपें. द लॉजीक ऑफ लव करूं येता आमच्यांनी. आमी दाखयता एकामेकाचो मोग खेरीत भाशेन अपुरबायेन केल्लो मोग. पूण जेजू आयज आमकां आपयता आपल्या भाशेन आमी मोग करूं. द फॉली ऑफ लव, द मॅडनेस ऑफ लव, which we experience in Jesus, which we experience in the Father.
देव आमचो कितलो मोग करता. आमच्या मोगान एके भाशेन पिसो जाला आनी सदांच आपल्या भुरग्यां सगळें आपलो मोग दाखोवन करता. आनी हो मोग बाबा मयलीनो आमी न्हयच देवाचो करूंक पूण एकामेकाचोय करूंक आमकां आमंत्रण आसा. देखून जेजू सांगता कसो मोग करूंक जाय. सगळें तुज्या काळजान, सगळें तुज्या मनान, सगळें तुज्या बोळान, सगळें तुज्या आत्म्यान आकोस्तून your entire self should be engrossed in love and to give love. Love to God and love to your fellow men. ती मागीर तुजी गोरकां जावं, ती मागीर तुजी भुरगीं जावं, ती मागीर तुजी शेजारी जावं, कोणूय जावं, तांचे सगळें देवाचो उपकार पळोवन तांचो मोग करतो. अवघड तें बाबा म्हणून चॅलेंजींग. आमी मोग करता तांचोच मोग करूंक सोंपो. कोण आमकां कोण वायट करता, कोण आमकां ट्रबल करता, कोण आमकां तरेतरेच्या प्रश्नांत घालता, कोण आमचें नांव पिड्यार करता, कोण आमचेर बोगलाडां घालता. अवघड. थोडे पावटी एकाच बिल्डिंगान आमी रावता, ग्रावंड फ्लोरार आहा तो सगळें सूज करता, वयर आहात ती ग्रावंड फ्लोरार आसात तांचें जिवीत अवघड करतात. डिफिकल्ट इट इज टू लव द नेबर. हार्ड. तरी आसतना जेजू आमकां सांगता हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करूंक जाय. द फॉली ऑफ लव, द मॅडनेस ऑफ लव. आनी बाबा म्हणिनो हो देवाचो मोग आमचे सगळें कितलो तो दिसा दिसपट्टे जिवितांत आमकां दिश्टी पडटा. सुर्या उदेवन सुर्या पडोसर देवाची कितली बरेपणां आमी ओळखून घेता. ताचो शीम मेर नाशिल्लो मोग आमचे सगळें. तो जेजू आमचे सगळें इतलो मोगाळ आमचे वाटेचें जेवण जाता. निमाणे रात जेवणार आपल्याकूच मोडून आमकां दिता. तो म्हणटालो एका इश्टान आपल्या इश्टा पासत जीव दिवप हाच्याहून व्हडलो मोग ना. पूण आमी पातकी आसतना तो आमचे खातीर आपलो जीव दिता. तोच जेजू थोड्याच वेळांनी अवताराचेर येतलो. आमी ताचे लागीं मागुया. सगळे मनान, सगळे काळजान, सगळे शक्तीन आनी सगळे आत्म्यान देवाचो आनी एकामेकाचो मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण. उबी रावया. सत मानता देवाक, सर्पविदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्यावर विंगड बी संभालो, आंकवार मरितावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्पविदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतान पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकसार, आत्म्याचें बक्षणी, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भयणी भावांनो, आमची थोडी मागणी हे वेळार आमी बापाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बेसमानी आनी मोतवाशांनी बापाच्या मोगान बरोवन जिवंक आनी होच अणभवलो मोग तांणी आपल्या जिविताच्या बऱ्या देखींतल्यान आपले पोजेक शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्याची मागणिया आमचे राजकारण चलयतल्यांनी आपली पयली वयली जबाबदारी जावन आसा पेल्याचो मोग आनी ताची सेवा करप
म्हूण ताणें वळखून घेवंक आनी देवान दिल्लो हो वावर उदार मोनान आनी हुर्बेन फुडें व्हरूंक तांचे पासत मागुया. तोया बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूर तूं. आयज जायती आमची तोन्नाटी मोगाक आशेता आनी जायते फावट खऱ्या मोगाचो समज ना जावन वायट रस्त्यार पावतात. आमच्या तोन्नाट्यांनी आपले जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून हाडूंक आनी तो दाखयता त्या मोगान ताणें आपल्या जिविताची पावलां मारूंक तांकां जेजूचो उजवाड मागुया. तोया बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूर तूं. मोगाची वळख आमकां आमच्या कुटुंबान तावन सुरू जाता. आयज जायते आमचे कुटुंब देवाच्या मोगाक कडसून पयस गेल्यात. पेल्याचो मोग करूंक पयशे गिरेस्तकाय आमकां आडकोळ जाल्या आनी हे तरेन कोरो मोग आयज कुटुंबान ना जाला. आमचे कुटुंब आनी आमी देवान शिकयलेल्या अकोंड मोगाचे बुन्यादार बांदून हाडूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. तोया बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूर तूं. जायती तोन्नाटी वेगवेगळ्या प्रस्नांक फुडो करतात. ह्या वेळार तांणी आशा सोडिना जावंक पूण देव तांचो जायतो मोग करता आनी सदांच तांच्या सांगाता आसा हें सोत ताणें वळखून बापाचो आदार तांकां मागुया. तोया बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूर तूं. बोमोगाल बापा आमची थोडी मागणी आज आमी तुका उबारल्यान आमच्या गोंयांत जेन्ना आमी आज तरणाट्यांचो दीस पाळटाव आमचे सगळे तरणाट्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगान तांकां वाडूय. सगळे तरेच्या वायटांतली तांकां राख आनी सांबाळ म्हणून प्रार्थना हांव तुजे पुता जेजूचे नांवी आमेन. आमेन. भेटवणुकीच्या वेळार आमी गायन गावया. माल वर्धदानाचो C23 पान 30 आनी 8 C23 पेज 38. भयणी बाबांनो, ही आमची बॅच सोडपत वेदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्फोर मानून घेवं. मोहिमे वोन देवा आमचे बापा,
तुका आमी भेटयता ते देण्याचेर तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल आनी अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीधरा आनी सासणेचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आपले जल्मान दिलो ताणें आमकां नवो जल्म, जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणांतल्यान जिवीत जोडलें आमकां सासणेचें. आपले मोहिमेहून स्वर्गार प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सस्नीक करोराचें रगत पातकांचें बॉक्सान मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें बारोतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मोन्नांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोणी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान पडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावांबरीची काकलूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेन आपआपल्या गाडयेन रावन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोंत धरून दिता. आमचो आस्कारी बागयोंत मिंगेल आनी सोर्फकांनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगिता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बाप्पा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आमकां आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. बागीन जिवांव आमकां स्पश्ट करता. होच जेजू आमचें खाण पिवण जाता. हे सुकिल्ले वस्तींत रावन आमकांकूच नाटक करता. इतलो तो आमचो मोग करीत आसा. हे ताच्या मोगाक आमी जबाब दिवं आनी देवाचो मोग आनी आमच्या भाव भयणांचो मोग सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या बोडान सगळ्या मनान आमी करूंक आमकां घोटाय दी म्हूण ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सोयींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी उशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणें पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबर शानूत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोरवाखंतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन पुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. मोरोपुऱ्यान आनी कुसार मोरोपुऱ्यान आमचो मोग करून दाखयल्लो जेजू खऱ्या मोगाची निशाणी हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन ताचे सारकेली मोग करतले आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या कातुत्रान म्हाका भलायकी मेळची. उत्मीक कुमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजेर सरशिलो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
आजूय प्रिती मोग आसता D40 575 D47 पेज 75. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड फाव जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तो जे कोणे रुपान आमी समरुंबून घेतला ते जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गार सोपूर्णायेन आमकां मेळ अशें कोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमिया वरवीं. आमेन. भयणी भावंडू, तुमकां कोडीत करूंक आमकां खुशालकाय भोगता. आमच्या बिश साहेबाची परवानगी आमकां मेळ्ळ्या. आमची इगोजेन आतां दिसपट्टी इगोज उक्ती करून मीस समरुंबूंक only 58 people, 58 faithful will be allowed in the church. 58 लोक उबावरती आमचे इगोजेन भितर आसूंक परवानगी दिल्ली आसा. देखून आमकां तुमची नांवां आनी एका कोदेलाचेर नंबर आसतलो, ते कोदेलाचेर तुमचे लागीं नंबर आसतलो, ते नंबरा प्रमाणे तुमी बसूंक जाय. मिसा इगोज उक्ती जाली म्हणटच फकत फुडल्या दारांतल्यान आमी भितर सरूंक जाय. आमी लायनीक रावन एकल्याचो टेम्परेचर तपासून हात लिंप करून तोंडाक मास्क घालून आमी भितर सरूंक जाय. हें करूंक आमचे वॉलंटियर्स तुमकां आदार दितले. जेन्ना इगोज उक्ती जातली तेन्ना आमी कोडीत करतले आनी तुमचें नांव दिवप गरजेचें. नांव दिनासतना इगोजेन मिसांत वांटो घेवंक मेळचें ना. उपकार करून आपआपलीं नांवां आमी आमच्या PPC वांगडा लागीं वो ऑफिसांत येवन बरोवंक जाय. तेन्नाच की आमच्यांनी तुमकां नंबर तशेंच जागो दिवं येतलो. जायते आमचे PPC वांगडी वावुरल्यात आनी वो करून कोऑर्डिनेटींग टीम ही परवानगी हें परमिशन बेसपा कडले आमकां घेवच्याक आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. बुधवारा दीस पेरपे सुकय साहेबांची परब परबीचें मीस सकाळीं 7:30 वाजता जातलें. आमकां आपआपल्या घरांनी तें तातूंत वांटो घेवंक सोयीक मेळटलो. हे फेस्ताच्या मिसांत फादर लॉरन्स आमचो सालेजियन याज्ञीक मुखेल याज्ञीक आसतलो आनी देवाचें उतर पुरगडटलो. बुधवारा दिसाक पेरपे सुकय साहेबांची परब. 31 तारखेर ऑक्टोबराचे शेनवारा दिसाक आमच्या तरणाट्यांनी घडोवन हाडिल्लें पवित्र ओर सांजे 7 जावन पवित्र ओर आसतलें. आमी तें लायव्ह दाखयतले.
GCTVचेर, यूट्यूबाचेर, फेसबुकांतून आमकां हें पवित्र और आमच्या घरांनी रावन पळोवंक आनी मागणी करूंक सोयीक मेळटलो. 31 ऑक्टोबर 7 to 8 हें पवित्र और जातलें. तरणाट्यांनी घडोवन हाडिल्लें, तयार केल्लें. सॉरी 7:30 to 8:30. 31 ऑक्टोबर 4 वरांचेर बांबोली होली क्रॉस श्रायन हांगा एकठांय जातात. निशेध मारूंक मारिना प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट नवशी, काकरा, बांबोली, ओडशेल हे वाठारांतल्यान आगासाई पर्यंत पावता. एक प्रोजेक्ट आसा जंय आमची दर्या देग हे वाठारांतली काडून उडोवंक सरकाराच्या मनांत आसा आनी जायत्यो थंय यॉट्स आनी दुसऱ्यो वस्तू पार्किंग करपाक. हें केल्यार आमची खारवी भाव भयणांक खूब नुकसाण जातलें. तांच्यांनी थंय झाडां घालूंक जावचीं ना. हाका लागून 31 तारखेर ऑक्टोबराचेर बांबोली होली क्रॉस श्रायन हांगा एक कॅन्डल लायट प्रेयर सर्वीस आसतली. सगल्यांक तुमकां आमंत्रण आसा तातूंत वांटो घेवंक आनी आमचो निशेध, आमचो प्रोटेस्ट हे मारिना प्रोजेक्टाक दाखोवंक. तुमी वांटो घेतले म्हूण आमी आस्त बाळगिता. येता तो आयतार सगळ्या सांतां भक्तांची परब, ऑल सेंट्स डे, आमचे इगोर्जीन मीस आसतले. तशेंच सगळे मेलेल्यांचो दीस नोव्हेंबराचे 2 तारखेर मांडे. ह्या वर्साक सिमितेरींत आमचे मीस आसचे ना, कारण थंय मिसाक जायतो लोक एकठांय जावन सोशल डिस्टन्सींग जावचें ना. हाका लागून आमची मिसां इगोर्जीन जातलीं आनी एका मिसान 50 आनी 8 लोकांक वांटो घेवंक मेळटलो. म्हणटच तुमकां कळीत करतले आमी ही मिसांची मांडावळ तुमचे PPC वांगड्यां कडल्यान. म्हणटच मागता आमी आमच्या घरांनी रावन आनी जाता जाल्यार इगोर्जेक येवन आमी मागणी करुया, आमच्या मेल्ल्यांचो उगडास करुया. सिमितेर उक्ती आसतली, सिमितेर पयले तान मागणी करूंक उक्ती आसतली. पयले त्या 8वेर पर्यंत जी कोण सिमितेरींत वचून मागणी करतीत, पाप साहेबाच्या इंतेसांव पासत मागतीत, तांकां आमच्या पुर्गतोरींतल्या आत्म्यांक प्लेनरी इंडल्जन्स फाव करूं येता. आमच्यांनी तांचे पासत मागूं येता. सिमितेर उक्ती आसतली, पूण उपकार मागता आमी सिमितेरीन भितर सरता आसतना सोशल डिस्टन्सींग सांबाळचें, मास्क घालचें, सिमितेरीन भितर सरतना सॅनिटायझर वापरचो आनीक बरे भशेन मांडावळ सांबाळची. आमचे वॉलंटियर्स थंय आसतले, तांकांय तुमी तेंको सहकार दिवचो. डेली फ्लॅश आनी जिविताचो प्रकाश नोव्हेंबर डिसेंबर म्हयन्याची ऑफिसांत आसात. तुमी आमकां आदार दिवचो, तुमकां तो घेवन व्हरून. आमची रुजाय साहेबांची परब नोव्हेंबराची 15वेर वाड्या वाड्यांतली आमी भाव भयणां ही परब करूंक प्रयत्न करतले. सदां भाशेन मांडावळ तुमकां आमी गोमयतले. आनी सरशेवटी बाबा भयणीनो, आमचो सेंट मायकल पॅरीश सेंटर ताचो वावर खूब फुडें वता. आमकां आनीक 75 लाख हांची गरज, 75 lakhs आमकां जाय. आमी तो वावर फुडें व्हरूंक आमच्या फिरगोजकारा लागीं आमी मागता उक्ते मनान तुमी येवन तुमची देणगी आमच्या ऑफिसांत तुमी दिवंक आनी हाजी फुडेंच तुमकां आमी दिन वाचता. हो प्रकल्प, हो प्रोजेक्ट सोंपोवंक आमची आस्त, आमचे आवडे. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन आमी गावुया. जेजूक आमचे मोदेल व्हरून F7 पान
वैशी आणि 8 F7 पेज 88